शिरगांव जात्रे वेळार चिंगराचिंगरी जावन 6 जाणांक मरण आयिल्ले। ताची देख घेवन वास्कोच्या फामाद दामोदर भजनी सप्ताहात चिंगराचिंगरी सारकिल्ल्यो घडणुको जावच्यो न्हय म्हूण नोडल अधिकारी नेमतले। तशेंच राजकारण्यांनी सप्ताहात दर्शन घेवपाक येतना आपल्या समर्थकांक घेवन येवचे न्हय अशें आवाहन नव्यान वेंचून आयिल्ले समितीन केलां। आयतारा ह्या फामाद दामोदर भजनी सप्ताह समितीची आमसभा जाली। हे सभेक नव्या समितीची निवड जाली। लोकांक विनंती करता की आमच्या 2 दिसात आमचो 30 जुलैक सप्ताह आसा तेन्ना पयले दीस नाल दवरतात त्या दिसाक जी 12 ते 2 पर्यंत इतली गर्दी जाता तेन्ना लोकांक आव्हान करता जे ऑफिशियल्स सुद्दां कोण आसा तांकां सुद्दां तांच्या बरोबर सगळ्यांक 1 किंवा 2 मनशाकच घेवन येवपाचे खूब विनंती करता बाकीच्या MLA मिनिस्टरांक सुद्दां की त्यांच्या बरोबर सुद्दां ते आरतीक येता तेंच्यांनी जरूर येवपाचे पण 1-2 जाणांक हाडपाचे ह्या पार्टीक सुद्दां आमी खूब अपील केल्ले तरी पण हांगा जागो कमी आसल्या कारणांनी हांगा म्हणल्यार इतली रश जाता की घुसमटल्या भाशेन जाता सगळ्यांक आनीक चड प्रॉब्लेम जावंक शकता हेच्या फुडें आनी अशे प्रॉब्लेम एक जाल्ले आहा त्यासाठी आमी खूब प्रिकॉशन घेवंक सोदता इवन डेप्युटी कलेक्टरा कडेन सुद्दां आमी आमची टीम वचून सिनियर वचून मेळ्ळेली आहा आनी तेणेंय आमकां आश्वासन दिल्लें आहा अशें हांव लोकांक विनंती करता की 2 दीस इवन समाप्ती दीस गोपाळकाल्याक जे आसा भुरग्यांनी सुद्दां समजपणाने देवळान भितर येवन नाल दवरून सगळे व्यवस्थित आरती करून समाप्ती बरे भशेन जावंक अशें तेंच्या कडेन म्हाका सगळ्यात पयलीं आमचे श्री दामोदर भजनी उत्सव समितीची आयची ही आमसभा जाल्ली आसा 126 वर्सां आमच्या दामोदर भजनी सप्तक जाता त्या निमतान नवीन उत्सव समिती काडपा खातीर आयज आमची आमसभा जाली आनी ह्या आमसभेन कशा पद्दतीन आयोजन करचें खास करून तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली जे काय आमचे कांय म्हयने फाटीं शिरगांवची जी घटना त्याच्यानंतर पयर बेंगलोरची क्रिकेट फायनली टायमार जे काही इन्सिडंट्स जाले हेजी आमी तेजेर चर्चा केली आणि आमी कशा पद्दतीन सुरळीतपणे तेजें आयोजन करता हेजेरय आमी बारीक चर्चा केल्ली आसा आणि हे करताना आमी आमचे डेप्युटी कलेक्टर जे आसात भगवान करमली यांचे कडेन उलयल्ले आसा आणि तांकांय आमी रिक्वेस्ट केला की सरकारचे जर कितें गायडलायन्स आसा जाल्यार ते तुमी आमकां सांगा त्या प्रमाणे आमी ते काम फुडें वचपाक आमकां बरें पडटलें आणि अदरवायज सुद्दां आमी हे जे आसा हे म्युनिसिपालिटी आमचे स्थानीक आमदार किंवा डेप्युटी कलेक्टर पुलीस ऑथॉरिटी हांकां घेवनच हे फाटी आमचो जो 2 दिसाचो आमचो सप्तक आसा तो करपाचो प्रयत्न आमचो आसतलो आणि सांगता म्हणल्यार ह्या फाटी आमची उत्सव समिती आसा तेजेर आमचो नरेंद्र गुरव जो सिनियर मेंबर आसा तो हे फाटी अध्यक्ष म्हणून वचून आयल्लो आसा उपाध्यक्ष म्हणून आमचो महेश नायक गेल्लो आसा सेक्रेटरी म्हणून परत हे फाटी जबाबदारी म्हाजे कडेन दिल्ली आसा आणि ट्रेजरर म्हणून आमचो दिलीप काजळे जो दत्तगुरू देवस्थान आसा तेजो आमचो अध्यक्ष आसा तो असो अशें करून आमचे बरे लायक मायंडेड आनी बरे सेलेक्टिव्ह अशें कमिटीचे काडलेले आसा आणि हे सगळे आमी जे आसा आमच्या सेंट्रल कमिटीचे अध्यक्ष प्रशांत भाई जोशी आणि आमचे मेन जे आधारस्तंभ जे आसा परेश भाई जोशी ते यांचे मार्गदर्शन घेऊनच हे अंदू वर्साचे आयोजन जातले सगळ्या वास्कोच्या तशेंच गोंयच्या भाविकां कडेन मागता की आमी सगळ्यांनी सुरक्षीत रावन व्यवस्थितपणे हे फाटी आमी सगळ्यांनी दामोदराचें दर्शन घेवचें आनी हो उत्सव बरे तरेन सेलिब्रेट करपाक आमकां सहकार्य करचें। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।